पयलू मागता आमची आई कडेन तिका आमी मुद्दम घेवन गेल्ले ती हांगा येयल्या गांवाक लागून करमई गांवाक लागून की तिणेन कितें सांगलें CTP चीफ टावन प्लॅनराक आनी ते विश्वजीत राणाकूय कितें न्यूज पावोवपाक सांगली ती आईन मातशी सामकी आई मातशी वायचे उदक आमच्यान उदक उदक येता आमी कितें करपाचें उदक ना तुमकां उदक मेळना कितें सांगला गे ती आतां तिका तूं कितें सांगलें आतां ती सांगलां तें सांग कितें सांगता मोठे मातशें मोठें कितें उलयता पळय आईन आतां जशें सांगलें तिणें सांगलें की आमकां उदक ना आमकां सारकें जगपाक लागून उदक जें मेळपाक जाय तें पासून मेळना आनी ताका लागून गांव राखपाक लागून आपूण हांगा येयल्या आनी तांकां सांगलें की तुमी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडया म्हणून तिणेन आग्रह केलो ह्या CTP कडेन चीफ टावन प्लॅनरा कडेन आनी तिणें एक फुल्यान सांगलें की मिनिस्टराक ती म्हणून गोवोरमेंटाक सांगचें पडटलें ती गोवोरमेंटाक सांग मिनिस्टर कोण आसा ताका सांग आमची हें कर दुसरें तिणें सांगलें की मोसंड जें आसा ते मोसंडीन आमकां फाल्यां कितें जालें नाल्यार ते मोसंडीनूच आमकां जोवपाक जाय आनी तुमी त्या मोसंडीच्या सायडीकूच येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा विथावट लिवींग प्रॉपर बफर झोन हें ती बाबडे आईन बसून तांकां सांगलें आनी ही आई हांव परत हांगा पडटा आईच्या की ती इतली जाणटी वयाचेर हांगा येयल्या करमयची आमी जाला करमय आमी सगळे आमी करमय पळयला सगळे पळयला पळय इतले गोंयाचे आमी गोंगे हाताळे मरे आनी आतां कोणाच मेळना आमकां पळय ही आई तसो रोग मेळना आमकां पळय आईन जशें सांगलें खरेंच मिन्स मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान हें दूख दिसता की हो सरकार जो आसा हो सरकार काय आयकपाक रेडी ना आमी हेची आयकून हेची जाली आमी शेतां काम करताले आतां आमचे कडेन जाय नासलें जशें ल्हानपणांतल्यान तिणें सांगलें आपूण व्हडली जाली आनी आजून पर्यंत आमी काम करता तें काम करून 80 वर्सां प्लस आसा तिका 85 सुमार वर्सां आसा तिका वर्सांय सांगली की आमी हांगा येयल्या फक्त गांवाक लागून आनी खरेंच एक आशिर्वाद ते आईचो आनी देवांचो आशिर्वादाक लागून आमी हांगा पावले सगळे जेन्ना आमी आतां CTPक मेळोवपाक गेले आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप करचो थंय आर्ग्युमेंट जालें थंय ते म्हणपाक लागले आमी इन्स्पेक्शन केलां रिपोर्ट आसा हें आसा तें आसा आमी तेन्ना रिपोर्ट मागलो तेंचे कडेन तेन्ना एक स्केच तेंच्यांनी दाखयलो तो स्केच ओल्ड डेट जो आसलो जो जानेवारी 2025 जो तेंच्यांनी स्केच रेडी केल्लो तो स्केच आमकां काडून दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर थोडे मार्किंग केल्या म्हणून दाखयल्यो आनी तो हें केला म्हणून सांगलें तेंच्यांनी सो आमी म्हटलें आमकां प्रॉपर स्केच दाखोवचो म्हटलें तेंच्यांनी तेन्ना जो ड्राफ्टमॅन आसा बर्नाल्ड ह्या बर्नाल्डाक आपयलो आनी त्या बर्नाल्डा कडल्यान तो स्केच दाखयलो आनी त्या स्केचाचेर म्हटल्यार दोनी सायडीच्यान एक स्केच काडला ओल्ड एक्झिस्टींग स्केच तेजेरूच तेंच्यांनी स्केच काडून सगळी मार्किंग केल्या एक्झिस्टींग जो कितें आसा तेजेर मार्किंग केल्या आमी तांकां विचारलें की प्रपोज रोडाचेर तुमी परमिशन दिवपाक शकता ते ओग्गी रावले कांयच उलयना हेज्या पयलू CTPच सांगताले प्रपोज रोडाचेर परमिशन दिवंक शकना आनी हें सगळ्यांक खबर आसा 15 मिटर प्रपोज आमकां जे लेटर दिला हे लेटर जेन्ना दिलां तेजेर ते दाखयत सांगता की 15 मिटर प्रपोज रोड आनी 10 मिटर प्रपोज रोड आसा म्हणून हो क्लियर कट सांगता की प्रपोज रोड हांगा खंयच तेंच्यांनी मेन्शन करूं ना की कितलो एक्झिस्टींग रोड आसा कितलो पॉयंट दाखयता कितें हें कांयच मेन्शन करूं ना सो हें क्लियर वायलेशन आसा आनी हेजेर तांकां परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान दुसरें हें जें स्केच आसा आनी हेजेर आमी कंप्लेन केले तेंय मेन्शन केला मात आजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां दिवं नासलो दुसरें हो जो स्केच आसा हो तुमी पळया हो खंयच्या हेचो तो हो 14 जानेवारी 2025 आसा म्हणल्यार 1 वर्स जावन गेलें त्या हे जो स्केच आसा आनी ह्या स्केचाचेर हांगा मार्किंग आसा एक्झिस्टींग म्हणून आतां तो जेन्ना आमी तांकां विचारलें की कॅरेज वीथ आनी जो टार्ड हें आसा तो कितलो आसपाक जाय तो म्हणलो 4.5 आसपाक जाय टार्ड आनी सायडीचो जो कॅरेज धरून अरावंड 8 मिटर्स अशें आसपाक जाय प्रोपोज आसा तेंच्यांनी दिला परमिशन प्रोपोजाचेर FIR वाडून दिला 100 सुमार FIR दिला सो हांगा तेंच्यांनी म्हटलें की एक्झिस्टींग आसपाक जाय 4.5 एज पर जो तेंचो जो हो आसा कोण तो विनोद कुमार म्हणून तो विनोद कुमारान तो स्टेटमेंट आनी CTPन स्टेटमेंट केलो 4.5 आसूंक जाय म्हणून आतां हेजेर तुमी मुद्दम पळया हांगा जो प्लॅन दाखयता एक्झिस्टींग 4.3 आसा हांगा तुमी पळया हांगा तुमी पळया 4 आसा हांगा तुमी पळया 4.1 आसा हांगा 3.9 आसा सो तो एक्झिस्टींग तेंच्यांनी ना हेजेर घालून दिला हो पळय 3.9
हांगा 3.9 आसा 3.7 आसा 4 आसा तुम्ही पळया की हांगा जो वायलेशन आसा एज पर ते करूंकूच शकना 4 आसा सो अशें जेन्ना दाखयता तेंचो डिपार्टमेंट सांगता 4.5 आसपाना मातशें म्हणटा मातशें मायज आसा म्हणटा अरे हे मातशें मायज ताका व्हॅल्यू करता आयज कोणाचें घर मातशें भायर सरलें जाल्यार ते डेमोलिश करूंक येता काय ना कोणाचें घर मातसो 1 सेंटीमीटर सुमार भायर सरलो म्हणून येता काय ना नाल्यार हो मातसो मायज जो रोड कार्पेट एरिया आनी होय बीन वाडला कित्याक लागून ते आतां रिसंटली थंय हॉट मिक्सिंग केला हेजे पयलीं हॉट मिक्सिंग आनीक भितर आहलो सो हॉट मिक्सिंग करून तो भायर येला न्ही त्यात तितलो भायर येयलो तेंच्यांनी सो त्याच्याकून कमी आहलो सो ती 3.2 3.1 3 मिटर्स असलो रोड आसतलो सो इतलो वायलेशन आसून पासून ह्या डिपार्टमेंटान 1 म्हयनो जालो 1 म्हयनो अजून पर्यंत स्टॉप वगैरे काडूंक ना आमी तांकां विचारलें की हे वायलेशन आसा तुमी सांगता सारकें मागीर धुवले मागीर तुमी सांगता ते सारकें आमकां हे मिनिस्टरा कडेन पावोंक जाय आमकां गव्हर्मेंटाक जाणा परत एकूच पॉयंट सांगता गव्हर्मेंट अरे गव्हर्मेंट कोण आयज समज भायरसून दिल्लीकार येता आनी तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता 1-2 दिसा भितर करता काय ना आनी आयज गोंयकार ओपोज करता 1 म्हयनो रावलो सायड इन्स्पेक्शन करून अजून पर्यंत ताका स्टॉप ऑर्डर मेळना अजून पर्यंत काम स्टॉप जायना म्हटल्यार कितें सरकार कोणाक लागून आसा गोंयकारांक लागून आसा काय ह्या भायली दिल्ली लॉबीक लागून आसा गुजराती लॉबीक लागून आसा कोणाक लागून आसा गोंयकारांक आसपाक जाय काय नाका आयज हेच दाखयता हे टोटल वायलेशन एकूच दाखयता की हो जो सरकारान यांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे तिका सांगले विश्वजीत राण्याक फोन मार सरकाराक आपणाक कळोवचें पडटलें सरकाराक आपणाक सांगचें पडटलें म्हणटा ती अरे सरकार कित्याक लागून आसा हो सरकार खंय आसा आतां तो ना म्हणटा आतां खंय गेलो दोंगापाल रावतना दोंगापाल वचून घे हांवें तिका सांगलें सायन घे तुका सायन जाय न्हू आयज रायट जो आसा तो सीटीपीक आसता कित्याक जेन्ना अप्रुवल दिता तो अप्रुवल रायट आसता तो सीटीपीन सिग्नेचर आसता ती म्हणटा परत आमकां बोर्डाक धाडचें पडटा आमकां म्हणटा गव्हर्मेंटाक धाडचें पडटा आमकां टीसीपी बोर्डाक आनी टीसीपी बोर्डाक हांगालो स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय ह्या टीसीपी बोर्डान आसा त्या राजेश फळदेसायन हेजेर ऑब्जेक्शन हाडून कित्याक लागून बंद उडोवना जेन्ना हे सगळे त्या बोर्डान ताका क्लियर कट दाखयल्लें तेन्ना कित्याक उडोवना बंद जो विश्वजीत राणे जो व्हडली ज्ञाना सांगता आपूण असो हुशार आपूण तसो हुशार म्हणटा आपणाक हे करपाक जाय ते करपाक जाय बहुजन समाजाचे उलयता तो ह्या बोर्डाचो चेअरमॅन आसा सो तेन्ना हो विश्वजीत राणेन एका ऑब्जेक्शन कित्याक रेज करूंक ना आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक साल्वार कित्याक करूंक ना ह्या बिल्डर लॉबी हो गुजराती लॉबीक सपोर्ट कित्याक केलो हे कळपाक जाय हो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जो ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाचो कितें वयर सकयल जालें नाल्यार तो तितून भितूर घुसता आनी तांकां सांगता की बाबा हें जावपाक जायना म्हणून सो अजून पर्यंत हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अजून पर्यंत ओगी कित्याक आसा गेले ते 30 दीस गेले ते 6 म्हयने जाले आयज गांवचे लोक जे आसा ते झुजता ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट वावुरता आयज जाणटी बाबडी बायलां हांगा भुरगे येयले आसा तरणाटे येयल्ले आसा कोणाक लागून येयल्या हे गांवाक लागून येयल्या आयज बहुजन समाज म्हणटा आयज रक्तान ट्रायबल आसा रक्तान आमच्या ट्रायबलाचो हे आसा म्हणटा डीएनए आसा म्हणटा सो ही डीएनए गेली खंय ही डीएनए कोणाक लागून आसा अंत्योदया तत्व ग्रामोदया तत्व खंय गेली ती तत्वां ग्रामोदय म्हणटा नाल्यार ग्रामोदया वांगडा रावंक जाय आसलें आयज जेन्ना ग्रामसभेन अपोज केलो ग्रामसभेन हे मांडले तेन्ना हे स्टॉप ऑर्डर हे बंद जावपाक लागले मात ते जावंक ना म्हटल्यार हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो मिलावटीचो सरकार जाल्लो आसा हो भ्रष्टाचारी सरकार जाल्लो आसा ह्या भ्रष्टाचारान हो बुडलो आसा आनी भ्रष्टाचारान ह्या सरकारान गोंयकारांक कशें काबार करपाचे हेजो ठामपणे निश्चय धरलेलो आसा म्हटल्यार निश्चय धरलेलो आसा की गोंयकारांक हे सोंपयतले कशेय भशेन सोंपयतले हांव परत एकदां सांगता गोंयकारांक की हे बीजेपी सरकार आनी यांचे जे यंत्रणा भरलेले आसा हे भितर भरले हे भायले कुमार आनी कोण वर्मा कोण हाडून बसयल्या हे गोंयकारांची सिंपती मातूय ना तांकां ते आवयल्यान हांकां डिफायन करता अरे तांकां सांगलें मातशी तरी काकूट धरा तुमच्याय गांवांत कोण तरी आसतली भायली जाणटी तरी तेंचेर तरी बाबड्यांचेर काकूट धरा ती बाबडी हांगा येयल्या भुरगीं येयल्या हांगा बायलां येयल्या आपणाचो काम धंदो सोडून मातसो तरी काकूट धरा मात तांकां कांय ना हे आसा तें आतां तांकां लिगल टर्म्सान आमी प्रूव केलेलें आसा की हे जे आसा ते इनलिगल आसा आनी हेजेर तुमी स्टॉप ऑर्डर काडची पडटली म्हणून सांगला आतां ती सांगता की आमकां टायम आमी पळयता आमकां टायम लागतलो कितलो टायम लागतलो सांगपाक रेडी ना कितलो टायम लागतलो एका स्टॉप ऑर्डर करपाक रेडी ना आमी तिका सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत तुमी स्टॉप ऑर्डर दिना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातले हालपाचें ना आयज गांवच्या लोकांक कितें जाय की हांगा रावपाक जाय ह्या स्टॉप ऑर्डर घेवन वचपाक जाय हे अशें हाताले दिया आमी जाय काय नाका आमकां हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक जाय काय नाका सो आमी ठरयल्लें आसा की जेन्ना पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप ऑर्डर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी गांवचे लोक
हांगा रावतले करमळकर हांगा रावतले आनी ही स्टॉप ऑर्डर घेवनूच फुडें वयतले ना जाल्यार हांगासले वचपाचें ना कित्याक हांकां मस्त इतली फोटिंगपणां करून इनलिगलिटी आसून आमी प्रूव करून समज हे म्हणटा की आमचे सगळे सारखे आसा ते गुजरात्यांक सपोर्ट करता वता मरे गुजराताक हांगा कित्याक रावला गोंयांत कित्याक रावल्या हे वता ऑफिसाक घाला ठाटा थंय कोण घेतना पळोवया आयज गोंयकारांक वचून गुजराताक दितले तो कोण गुजराती बिल्डर येयला आनी हांगा आमचे कडेन दादागीर करता हेंकां खावोन आयज कोणाक खाल्लेले आसा जावं तो कोणूय आसूं सरपंच आसूं आमदार आसूं जावं मिनिस्टर आसूं जावं ते टीसीपी बोर्डान भरलेले आसूं सीटीपी आसूं तांकां सांगता पासियस पिड्ड्यार करूं नाका आमी खूब सोंसले विश्वजीत राणाक सांगता मेळावलीच्या टायमार कितें जाल्लें हें तुका खबर आसा तुका रडचो पडलो तुका दुकां काडची पडली तुका पांयां पडोन क्षमा मागची पडली ही परिस्थिती परत तुजेर येतली तू जसो करता आयज 39A नांवान तुवें आयज कितलीशी लँड यूज चेंज केल्ली आसा आयज आमच्या मतदारसंघांनी तुवें लँड यूज चेंज केल्या हेजे पाप जे आसा हे तुका पाप लागतले जे श्राप आसा जे श्राप तुका लागतले देव तुका आसा ते देव सोडपाचे ना ह्या विश्वजीत राणाक दिसता की आपूण आतां पयर ताणें इंटरव्यूल ताणें सांगलो लागलो आपूण मातसो थंड जाला आपूण थंडपणान कितें करपा तें करता म्हटल्यार कितें म्हटल्यार थंड रावन तुमी चिंता म्हटल्यार आयज गोंयकारांनी चिंतूंक जाय हांव गोंयकारांक मागता आयज जेन्ना हे करमळकर भाव भयणां आमच्या वांगडा आसा तुमी सगळे हांगा येवचे हेंकां दाखोवपाची गरज आसा आनी हे जे यंत्रणा आमकां भायर दवरिता हे जो ऑफिसां जी ऑफिसान गोंयकारांचो कश्ट करणाऱ्यांचो पयसो लागता आनी हे परमिशन्स हेंकां दिता भायल्यांक हे बिल्डर लॉबीक भायरसून येता दिल्लीक आयज गोंयकार हांव आनीक सांगता कितले गोंयकार बिल्डरांचे आयज गोंयकारांक केन्ना एफआयआर वाडयना आयज गोंयकार बिल्डर थंयच आसा एक गोंयकार बिल्डर दाखोवचो तेंची एफआयआर वाडोवन दिला बट भायले जे बिल्डर आसा तांकां एफआयआर वाडोवन दीत आसा ही रियलिटी आसा गोंयची की गोंयकारांक वयर सरपाक दिवपाना गोंयकारांक कापून सोंपयतले सो मागता गोंयकारांनी तेंय तांकां सांगलेलें आसा की जेन्ना एका तुमकां 15 मिटर प्रोपोज रोडाचेर तुमी परमिशन दिला फुडलो जो गांव आसा तो फुडलो गांव आख्खो डॅमोलिश करतलो कोण करतले काय खंय हांवें म्हटलें तोच बिल्डर करतलो तोच बिल्डर ह्या जो फुडलो गांव आसा तेंचेर कंप्लेन घालतलो आनी अशें जाल्लें आसा तुमी वचोन पळया रंबोल तुमी वचोन पळया आगोंडा अशें जाल्लें आसा काय ना हे सेम हांगा जातलें आमच्या भामोय पासून तांकां नोटिसीस धाडल्या कोणाक धाडल्या आमी धाडूं ना तुमी कित्याक धाडटले थंय कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर बसता ते धाडटा नोटिसीस कित्याक ते कंप्लेन करता कोणाक तांकां ते काडटा नोटिसीस धाडटा रोड वायडनींग म्हणून आयज भामोय येयल्या नोटिसीस सो हे सगळें जाता कित्याक लागून कित्याक हो जो सरकार आसा हो प्री प्लॅन करून आसा की गोंयकारांक न्हिदोवपाचे गोंयकारांचें सत्यनाश करपाचें गोंयकारांचो सर्वनाश करपाचें दुसरे गजाल सांगतात की हो आमकां सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिला आतां तुमकां कॉपी दितलो सायट इन्स्पेक्शनाची रिपोर्टाची हेजेर तुवें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले कित्याक लागून टू असर्टेन कॅरेज वीथ आनी रायट ऑफ वे पूण जेन्ना कॅरेज वीथ ताका डायरेक्शन दिता इन्स्ट्रक्शन्स दिता मेजर करपाक हांगा कितें येवपाक जाय आशिल्लें की कॅरेज रोड कितके आसा वीथ कितके आहा तेंची रायट ऑफ वे कितके आहा हांगा आमकां ते गायडलायन्स बरोवन दिता की बाबा सदर्न 15 मिटर्स आसपाक जाय नॉर्दर्न 10 मिटर्स आसपाक जाय आनी बफर झोन इतको आसपाक जाय दुसरो हो तिंचोच रिपोर्ट आतां विरेशान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारी 2025 रिपोर्ट जेन्ना तेंच्यांनी सायट इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तोच कुडको आशिल्लो हांगा पळय हो एरिया आशिल्लो तो बरयला तेंच्यांनी की 5.4 मिटर्स पूण जेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटान तेच धाडटा आमच्या गांवांत इन्स्पेक्शन करपाक बनडा तो म्हणटा की तोच कुडको 3.4 मिटर्स आतां तुमी चिंताय जेन्ना परमिशन दिवच्या पयलीं तो जो कॅरेज आशिल्लो वे आशिल्ली ती 5.5 मिटर आशिल्ली म्हणटा पूण जेन्ना तुमचो टीसीपी ऑफिसर येता ताका 3.5 मिटर मेळटा आतां हितून चिंतपाक जाय आमी जेन्ना जेन्ना रफ स्केच मागता तो प्रिपेअर केल्लो बाय बनड 5 डिसेंबराक तो दिना अजून ना म्हणटा फायलीन तो त्या डिपार्टमेंटान ह्या डिपार्टमेंटान आसा हा आतां तो स्केच कित्याक दिना आमकां विचारपाक जाय बाबा तो स्केच जो प्रिपेअर केल्लो 200 लोकांच्या मुखार मिडियाच्या मुखार तो स्केच खंय आसा आनी आमकां खबर आहा कोण इश्यू करता आनी कोणाक शॉक करता आमकां कानान घालपाची तयारी चल्लेली आहा हेच म्हणटा आमचें रिकॉर्डिंग आहा जाय जाल्यार रिकॉर्डिंग दिता कितें थंयसर चल्ला आनी कितें उलयला ते हे फक्त लोकां कडेन खेळटा आयज लोक बायलां आसा आमची आयज ऑलमोस्ट 3 जाली उपाशी आहा जाणटेले आहा तांकां प्रेशराच्यो गुळयो आसा डायबिटीज आहा लोकांक आनी आमच्या हेल्था कडेन खेळटा हे म्हळ्यार मात पडलेले ना हे सरकार तुमच्या दारी पळय हे ह्यो गजाली दारी सरकाराचे दारी ते मातशें ते करेक्शन करपाक पडटलें ते आतां कॉरिजंटान काडपाक लाय तांकां आमचे
तुम्ही म्हणता की ते मॅनिप्युलेशन केला म्हणून ऑब्वियसली जाल्यार कित्याक दिना व्हेरिएशन केला हितून आता त्यांचो पयलुचो रिपोर्ट आनी आतांचो जो सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केल्लो तो रफ स्केच आमी जेन्ना मागलो तो दिवपाक रेडी ना ते आपणाक जाय तशें मॅनिप्युलेशन करून दिता आनी हे लोकांक दिसता ते लोक पळयला हे कितें चल्ला तें कितली मिटर केला तो आमी न्हू हांगा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा एविडन्स आसा व्हिडिओ एविडन्स आसा सो हे आसून बसून हे अशें करता तितून इतलेंच कळटा हो सरकार जो आसा हे गुजराती दिल्ली लॉबी हांकां विकलोलो आसा आनी ह्या बीजेपी सरकाराक आनीक सांगपाक सोदता आयज ही जाणटी बायलां कितें येयल्लीं आसा फाल्यां तांकां वयर सकयल जालें जाल्यार खंय कितें जातलें हांवें ती उपाशी आसा टॅबलेटी घेतल्या आनी कितें घेतल्या तुमी आयज तुमची ऑफिसां व्हडली व्हडली बांदीत आसा आनी गोंयकारांक जमनीर हाडल्याय पळय ही हे पयशे खंय लागता ते चिता ऑफिसां बांदून खंय पयशे पावता ते आनी हांगा पळय गोंयकार जमनीर आसा हेचेर पळय तेंच्यांनी मरे चेंजीस करून सुद्दां सगल्यो मिस्टेकी आमी धरल्या तेंच्यो मॅनिपुलेट केला तो ओरिजिनल आहा तो तरी आसतना परत हेचेर सुद्दां भायर पडटा तो आतां ती कितें म्हणटा आपल्याक टायम दी पयलीं कशीच आयकनासली त्या खातीर आमी मागता की TCP मिनिस्टर ऑनरेबल म्हणटा तेका ऑनरेबल राणो सर तूं जर आमकां जर आयकता जाल्यार ती तुज्या फोनाची वाट पळयता ती म्हणटा आपल्याक तुजे कडेन उलोवंक जावत जाल्यार आपूण स्टॉप ऑर्डर काडटली हय जाल्यार तूं तिजे कडेन मातसो फोन करून उलय जाता तितले बेगीन मातसो उलय तेजे कडेन ती बायल बसल्या तुका थंयसर आनी तिका सायन मार आनी आमकां ऑर्डर दी सांग नाजाल्यार आमी हांगा रातचे न्हिदपाक रेडी आसा ओके हे मागता राणे सरा कडेन मागता हांव ना म्हाका तरी दिसता कित्याक तो उलयलें आसतली ती उलयनासतना रावची ना पण विश्वेश राणे कडेन उलोवन पासून तें जायना जाल्यार म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान टेक ओवर करचें पडटलें कित्याक हेज्या पयलू विधानसभेन जेन्ना असो प्रश्न नेवराच्या बाबतीन येयल्लो तेन्ना विश्वेश राणे कडेन जावंक ना हँडल सो ते मागीर मुखेलमंत्र्याक हँडल करचें पडलें आनी आश्वासन दिवचें पडलें की तो रोड जो आसा तो आमी रेग्युलायज करता म्हणून सो तशेंच म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दोतोर प्रमोद सावंतान हें मातशें टेक ओवर करचें तुमचें जॉयंट वेंचर कितें आसा तें मातशें सिस्टमॅटीक अंडरस्टँड जावचें आनी तें टेक ओवर करचें त्या पर्यंत आमी हांगा बसतले आमी जेन्ना पर्यंत हो स्टॉप ऑर्डर येना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले हालपाचें ना TCP मिनिस्टर केपेबल ना दिसता तुका पळय कशें आसा केपेबिलिटी आसली नाल्यार हांगा एक हरशीं म्हणून रोखडोच फोन मारता मरे आनी चेंज करता आतां जावंक जाल्लें न्हू तें फास्ट म्हणटा मरे आपूण फास्ट एंड फ्युरियस तो फास्ट एंड फ्युरियस 8, 9 खंयचो येयलो नेम ना सो हे फास्ट एंड फ्युरियस मातशें दाखोवपाचें हांगा आमकांय बरें दिसतलें आमी एप्रिशिएट करतले की बाबा फास्ट एंड फ्युरियस दिलें म्हणून एप्रिशिएट करूंक जाय कितें अशें केलें जाल्यार मात करिना न्हू आमकां हांगा उपाशी हांव उपाशी सगळे उपाशीच हांगा सकाळी च्या पासून घेवंक ना उपाशी येयल्या सो हें तरी लक्षांत घेवपाक जाय बहुजन समाजाचे लोक तो आतां हालींच्या दिसांनी मातसो बहुजन समाज करता न्हू हांव तेकाच लावन म्हणटा बाबड्या आमच्या बहुजन समाजाचें मातशें पळय मातशें तरी तूं एक लिडर म्हणटा तूं सामको बहुजन समाजाचो लिडर भाऊसाहेब बांदोडकराचें उलोवन गेलो खूब कितें कितें सांगलें तेज्या फाटल्यान आपणाचो बापूय येयलो तेजें उलयलो आतां तुजें उलयता आमी तूं सांगय की बहुजन समाजाचे लोक जे पोट मारताय तांकां लागून तूं आपूण कितें तरी करतलो आपूण हे विथीन नो टायम विथीन हाफ एन आवर आपूण फोन मारून हे चेंज केलें हें दाखय लोक आपल्या फुड्यान येयला आपली इमिजिएटली नो टायम आपली चेंज केलो म्हणजे आज कितलेशे लोक हांगसर करमळेचे येयल्ले आसात ते पळय आयज आमी वीथ प्रूफ हांगा येयल्ले आसात हांगा विथआउट प्रूफ आमी कांय दिवंक ना आनी जे संविधानान आमकां अधिकार दिला TCP एक्टान आमकां अधिकार दिला हो एक्ट आमी थंय सांगलेलो आसा तरी पुणून गेले ते 1 म्हयन्या पयलूय आमी हेच सांगलेले आतांय सेम सांगता आनी हेज्या पयलू जेन्ना हो विश्वेश राणे आपूण सद्याक सामको हुशार मंत्री म्हणटा हांव म्हणटा बरें हुशार आमकां म्हणपाक कांय वचना पण हुशारगिरी हांगा दाखोवपाक जाय हुशारगिरी ते कलेक्शन करपाक दाखोवपाची न्हू हुशारगिरी हें लोकांची सेवा करपाक जनतेची सेवा तूं म्हणटा आपूण 70 गोंयकारांची सेवा कर 70 गोंयकारांची कर 70 करूच तशी गोंयकारांची सेवा कर ही मातशी करपाची गरज आसा कित्याक आयज सगळे गांवांनी तूं पळयता आक्रोशान भायर सरता चिमला भायर सरले आरांबोल भायर सरले आमच्या पांयान भायर सरले सगळे कडेन भायर सरता कोण आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तुजे कडेन मिनिस्टराक हँडल करून येना तें काड तेजे कडेन जायना जाल्यार मातसो काडून दवरी ताका नाल्यार अशेंच सगळे येतले आनी ह्या वर्स जे आसा हे सारके तापतले आतां हे सुरवात आसा फुडले वर्स आसा ते वर्स आनी खूब तापतले आनी एक सांगता आनी एक सांगता आयज ही बाबडी जी बायलां येयल्या पळय आयज करमळे गांवांत धालो चालू आसा आनी तुमकां खबर आसा धाल्याचे कितले कडक आसता तेजे वचपाक आतां ही सगळीं बायलांक एक तर धालांक थंय वयचो पडलो नाल्यार हांगा धालो करची पडली
आता हे हिंदुत्वाचो सरकार, आता हो बीजेपीचो हिंदुत्वाचो सरकार जो आसा त्या सरकारान मातशें चिंतचें, इतली लाचारपणां त्या पयशांक लागून करची न्हू. तुमी चिंतचे ह्या बाबडे बायलांचे. आमी तरी रावंक शकता. आयज म्हाज्या आज्याचे पासून श्राद्ध समाज हांगा आसा, गांवकारांक लागून मातशें चिंतचें. तेंय तुमकां खबर ना, तें शिकोवपाक आमकां म्हाका दिसता हाडचो पडटलो. संस्कृतीचें आनी कितें तें तुमकां टिचींग दिवचें पडटा. तें पयलीं दितालें तुमकां. आतां तें म्हाका दिसता तें तुमच्या बुकान ना, ती डिक्शनरी भायर मारली, ही नई डिक्शनरी येयल्या. सो ही डिक्शनरी तुमी मातशें वाचा, ती वाचा मातशें. तें तत्वज्ञान तुमी दुसऱ्याक सांगता पळय ती तुमी वाचा आनी ती तकलेन घाला. बाबडी बायलां आसा, आतां ती म्हाका सांगताली धालो आसा आयज म्हणून. सो कितें करपाचें आयज हें करना. तुमी सरकारान, बीजेपीच्या सरकारान जितले मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरांनी, जितले आमदार आसा हेंच्यांनी चिंतूंक जाय की बाबा हे जे लोक आसा हे लोक कोणाचे, हे गोंयकार, हेंकां बाबड्या जगपाक रायट आसा. हो जगपाचो रायट तरी दवरा तेंचो. हिंदी राव रे. फाटी रे फाटी आहे सगळे फाटी अरे. आयज आमचे कर्माचे गांवकार सगळे भाव जे आयज प्रोजेक्टाक अपोजाक बसल्यात, आयज आमी सगळे टॅक्सीकार तांकां सपोर्ट करपाक गेल्या. ज्या जाग्यार इनलिगलिटी चलतले त्या जाग्यार आमी सदांच टॅक्सीकार सदांच उबे आसतले. तुमी पयले आसतले सरकाराची कामां कसली पळय. जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना सरकार आमच्या दारार आसता. इलेक्शन सोंपले की आमकां तेंच्या दारार बसचें पडटा. तशेंच आमकां टॅक्सीकारांक हे आयज सरकारानूच चोर केल्ल्या आनी लोकांक दाखयता की आमी टॅक्सीकार चोर म्हणून. आयज तुमी पळयता आसतले मोपा एअरपोर्टार कितें चल्लां पळय तें. 2 मिनटांक आमकां ते 220 रुपया फारीक करूंक लायता. म्हाका एक सांग, जो कोण हँडिकॅप आहा, जे कोणाक जाणटी कोण आहा, ताका 2 मिनटांनी कशें चोडोंक देवंक जातलें. हे अन्याय चल्ला पळय तो सगळ्या गोंयकारांचेरूच चल्लेला. सो म्हाका जाल्यार दिसता की आमी सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय. जरी तर मी एकवट दाखय जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खंय तरी फाटीं सरतलो, खंय तरी म्हाका बागावतलो. तुमी म्हापसा 4 दीस पयलीं इन्सिडेंट पयलो आसतलो. कितें एक इनलिगल जाला म्हणून, इनलिगलिटी चलता म्हणून कोणाचो कान घाल्लो की. हांव सरकार कडेन मागता हो टायम येवंक दिवं नाका. आयज कोणाचो कान घाल्लो, फाल्यां तुमचें कितें खायत पळय तें तुमकां आसूं आनी फुडें कांय उलयना. सो मागता सगळ्या गोंयकारांची तुमी सगळ्यांनी येवन ह्या भावांक आमचे सपोर्ट करचो. आमचो टॅक्सीकारांचो सदांच सपोर्ट आसतलो. खंयच्याय जाग्यार आसूं, खंयसरूय आसूं, पेडण्या टू काणकोण मेरेन आमचो टॅक्सीकारांचो सपोर्ट आसतलो. थँक्यू. म्हजें नांव टेरन्स. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.